तुम्ही पळयता आसतले फाटल्यान हांगा इनलिगल भायल्यांची घरां जी आसा ती बांदलेली आसा आनी कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा आसा। मेन म्हटल्यार कितें आसा, रस्त्याच्या सायडीक तुमी पळयता हो जो रोड आसा कुरका टू मेर्शे वचपाचो हो रोड आसा आनी सायडीकूच मिलिटरी कॅम्प आसा आनी मिलिटरी कॅम्पाच्या सायडीक ही जी धाकटीशी बस्ती केल्ली आसा हेजेर आमी हांव जेन्ना MLA म्हणून निवडून येयलो तेन्ना हांवें कंप्लेन केल्ली आनी हो जो आसा तो कंप्लेन लेटर आसा इनलिगल सर्टीज इन कुरका बांबोली विलेज पंचायत एरिया। आता देट्याच्या देवाच्या सायडीकूच ही तुमी पळयता आसतले घरां जाल्ली आसा। आता एवरी नाव एंड देन कंप्लेन आमकां करची पडटा। ही कंप्लेन जी आसा हे लेटर जे आसा हे 5/9/2022 म्हळ्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतलो ऑलमोस्ट आता ताका 2.5 वर्स सुमार जाली। 2.5 वर्सांनी अजून पर्यंत तेजी कांय जावना। कंप्लेन केल्या नंतर जावं तलाटीन इन्स्पेक्शन केल्ले, मामलेदाराक रिपोर्ट पावल्ली, तशीच बाकीचे जे अथॉरिटीज आसा तांकांय कंप्लेन केल्ली आनी हेज्या पयलूची हेजी ऑर्डरूय आसली, कलेक्टराची ऑर्डरूय आसली। त्या ऑर्डरी प्रमाणे खरें म्हटल्यार हें डेमोलिशन जावपाक जाय आसलें पण अजून पर्यंत हें डेमोलिशन जाल्लें ना। आता तुमी पळयता आसतना आता रिसंटली हो हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन क्लियर कट सांगला पंचायत राज एक्टा प्रमाणे कोड ऑफ कॉमन जावं बाकीचे खंयची बाकीची जितली एक्टां लागता तितून क्लियर कट सांगला की अशे इनलिगल एक्टिविटीज जे आसा इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिश जावपाक जाय। अजून पर्यंत आता तुमी पळयता आसतलो ऑर्डर येवन ऑलमोस्ट म्हयनो जावन गेलो, अजून पर्यंत ह्या एका कांयच ऑर्डर येयल्ली ना, कांयच डेमोलिशनाचे कांयच येयल्लें ना, इन्स्पेक्शन जाल्लें ना आनी हांगा दिसून येना की हें डेमोलिशनाक आसा हे बिंदास थंय आसा। आनी ही लेटरां जी आसा आमदारान लेटर करून पासून हें डेमोलिशन जायना। तुमी आमी फुडें हें परत जे लेटर आसा ते कलेक्टराक धाडटले कित्याक पंचायत एक्ट कांय करिना। कलेक्टराक एज पर द ऑर्डर आमी एटेंड करतले, एज पर ऑर्डर जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती एटेंड करतले आनी हेजेर एक्शन घेवची ही मागणी करतली।